14 मार्च 2027 गोंय विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपता. ह्या वेंचणुकेक 6 म्हयने उरल्यात. वेंचणूक आयोगान प्रक्रिया सुरू केली. सरकार सांगता ते प्रमाण जनगणना आयुक्त एसटी लोकसंख्येचे निश्चित करपा विशीं प्रक्रिया सुरू करतलो. उपरांत डेटा जाहीर करून विरोध आनी सुचोवणेक वेळ दितले. उपरांत जाय आशिल्ले बदल करतले आनी मागीर फायनलायज डाटा मेळटलो. मागीर मतदारसंघाचे डिलिमिटेशन जावन मतदारसंघ आरक्षीत जातले. हे जाहीर करून लोकांक कडच्यान विरोध सुचोवणी घेवची प्रक्रिया जातली. उपरांत मतदारसंघ आरक्षीत जातले. आता कार्यकाळ सोंपिल्ल्या 11 पालिकांचो घुसपागोंदळ सध्या असो आसा. गोंयांतल्या 11 नगरपालिकांचो कार्यकाळ मार्च 2026 सोंपलो. ह्या सगळ्या पालिकांचे सध्या प्रशासकाची नेमणूक केल्या. कार्यकाळ सोंपून 4 म्हयने पुराय जाले तरी अजून वेंचणूक जाहीर जायना. गोंय राज्य वेंचणूक आयोग ह्या पालिकांच्या वार्डांचे डिलिमिटेशन करता. उपरांत खंय वार्डांचे आरक्षणा विशीं निर्णय जातलो. मजगतीं बेगोबेग वेंचणूक घेवची म्हूण हायकोर्टान निर्देश आसात. मात फेब्रुवारी 2027 पयलीं वेंचणूक घेवप शक्य ना. डिलिमिटेशन प्रक्रिया वेळ जाय म्हूण वेंचणूक आयोगान मागला. डिलिमिटेशन आनी आरक्षीत वार्ड खंय अजून निश्चित करपाचे आसात. मजगतीं बॅकवर्ड क्लासेस कमिशनान खंय लोकसंख्येचो डाटा तयार करूंक 2 म्हयने वेळ मागला. ही सगळी प्रक्रिया पुराय करूंक प्रशासनाक 7 ते 8 म्हयने जाय. आता ही सगळी प्रक्रिया जर एसटी आरक्षणाच्या विशयाक जुळयत जाल्यार फेब्रुवारी 2027 जावपा आशिल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेक एसटींक आरक्षण मेळटले काय असो प्रस्न उपरासता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.